व्यवस्थापनाक एनओसी दिवप ना व नोकर भरतीचो घोटाळो आणि असे कमीत कमी हांव तुका 100 चे 150 पोस्ट आसतले वेगवेगळ्या इन्स्टिट्यूटां भितर गोयभर 150 वयर पोस्ट आसतले आणि तू कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसाचेर दिता कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसाचेर दिले कितें जाता कॉन्ट्रॅक्टाचो टीचर पण तू सगळ्या समान न्याय राहिलो आणि जर सगळ्याकच कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसाचेर दिले सो टीचर आमचे कडेन रुजू जाता तो प्रत्येक दिसा जायरात पळोवपाक वतना खंय परमनंट पोस्ट आयला काय म्हणून he is always insecure because it is a contractual post 30 एप्रिल तो घर वचपाचो सो तो सदांच त्यो परमनंट पोस्ट खंय येता परमनंट पोस्ट खंय येता ते पळयत उरतो तो तागेले हांव शिकोवपाचेर लक्ष उरना सेकंडली सी गव्हर्नमेंट इज कितले पयशे सारवार करते कॉन्ट्रॅक्ट बेसिस म्हळ्यार सॅलरी कमी तेंकां 20% पयली डिडक्शन जाता आसता सॅलरी भितर सेकंडली तुका बाकीचे सगळे बेनिफिट्स ना ताका जे दिवपा पडटा ते गव्हर्नमेंटान पेन्शनरी बेनिफिट्स बाकीचे सगळे बेनिफिट्स थोडे आमगेले टीचरांची 4 वर्ष जाले येतात दे आर ऑन कॉन्ट्रॅक्ट सो 4 वर्सांचो तागे पेन्शनरी बेनिफिट्स जो ताका मुखार मेळपाचो तो गेलो सो दे आर डिनायिंग दीज राइटफुल तेंगेले कितें आहा पळय ते डिनाय करता स्टुडंट्स हॅव सिक्युअर्ड डिस्टिंक्शन्स मोर दॅन 50% एसएससी चे भुरगे अशें आसतना जी स्कुलां परफॉर्म करता तांची परिस्थिती सरकार गव्हर्नमेंट हायस्कुला भशेन करपाक सोदता तांकां मारपाक सोदता त्या मॅनेजमेंटाक म्हाका कांयच लॉजिक समजना डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशनाचे ही उत्तरां अशे तरेन दिवपाक ताणें क्लियर कट हांगा सांगपाक जाय आशिल्लें गोंयच्या इतल्या स्कुलांनी परमनंट पोस्ट मागिल्ले इतले स्कुलां सगळी क्रायटेरिया फुलफिल करता बिकॉज परमनंट पोस्ट मागलो म्हणून असो दिवपाक जायना वर्कलोड म्हणून आसा दे हॅव टू कॅल्क्युलेट द वर्कलोड जेंगेलो वर्कलोड आसा जेंचे कडेन सगळे क्रायटेरिया फुलफिल करता अशा कितली स्कुलांनी पोस्ट मागिल्ले आणि कितल्या स्कुलाक तुम्ही परमनंट पोस्ट दिले आणि कितल्या स्कुलाक परमनंट पोस्ट दिवना हाजो डेटा दिवपाक जाय आशिल्लो डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशन सो डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशन हॅज टोटली फेल्ड इन हिज ड्युटीज ताका त्या पोझिशनाचेर रावपाचो अधिकार ना चीफ मिनिस्टर कित्याक हे लोकांनी पोस्ट हाडून दवरता आणि डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशन कित्याक हे पोस्ट हाडून दवरता आणि स्कुलाचेर अन्याय करता हाजे उत्तर मुख्यमंत्र्याक दिवपाक जाय आणि चड करून डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशन हांव चॅलेंज करता ताका जर हिम्मत आसा जाल्यार ताणें एक प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सांगची की आपल्यान सगळ्या कायद्या प्रमाणे जेणे उत्तर दिलं पळय हांगा एज एलिजिबल दे हॅव बीन गिवन परमनंट पोस्ट म्हणून तेका प्रूव्ह करता की देयर आर सो मेनी एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन्स ताका ताणें दिल्लो यू गिव युअर डेटा हाऊ मेनी स्कूल्स यू हॅव गिवन एनओसीज आणि हाऊ मेनी स्कूल्स यू हॅव नॉट गिवन एनओसीज दोज हु आर एलिजिबल शाळा आसा आणि जे एलिजिबल आसात फॉर परमनंट पोस्ट ऑफ टीचर्स अँड नॉन टीचिंग स्टाफ हे आज आम्ही 12 तारखे आसात येत्या 30 सप्टेंबर पयलीं तरी भरचे आम्ही 5 सप्टेंबर डेडलाइन दिली पहिले टीचर्स डे पण हांव मागता 30 सप्टेंबर पर्यंत ताणे भरचे ना जाल्यार ड्रॅस्टिक ऍक्शन घेवची पडटली आणि त्याच बरोबर कोर्टाक वचचें पडटलें